स दीस गोंयकार आनी गोंयचे खासदार आनी आमदार मंत्री वाट पळयताले ती गजाल निमणे बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहान आयतारा स्वता जाहीर केली। गोंयांत लिडरशीप बदलना, मनोहर पर्रीकारच मुख्यमंत्री उरतलो। प्रदेश बीजेपीचे कोर ग्रुपा कडेन चर्चा करून आपणे हो निर्णय घेतला म्हूण अमित शहान आयतारा ट्वीट केलां। मंत्रिमंडळ आनी खाते बदल मात रोखडोच करतले म्हूण अमित शहान म्हळां। आपल्याकडची खाती मंत्र्यां मदीं वांट्टलो म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या आदींच सांगलां म्हूण सुदीन सांगता। सुदीन म्हणटा ताका पितृपक्ष लागता, बाकीच्यांचे तो नकळो। सीएमान सांगला की पोर्टफोलिओ वाटून दिवचे म्हण आपले सगळ्यांक। हां, सीएमानूच केन्ना ते पर्यंत जालें ते फाटले फावट तुमचो येतो सीएम स्वता हांव आनी विजयी असेल पण केन्ना पर्यंत दितले की डिले कितें जाता सीएमान आपले पोर्टफोलिओ वाटून दी म्हणून ही हिमसेल्फ टोल्ड केन्ना म्हणचे जातले अशें दिसता इज अप टू देम तूं खंयचे पितृपक्ष मानता ते केन्ना करूं जायना बी खंयचे पक्ष पयलीं जावं पितृपक्षाक आमी तरी मानता, हांव मानता, आनी बाकीचे मानता की ना दिल्या घेवचे ना पितृपक्षान दिल्या घेवचे ना सर तुमी ताजेर हांव कांय उलयनात। जो कोण दिता ताजेर कांय उलयना, हांव दिना। विजय म्हणटा पर्रीकारान खाती वांट्टलो अशें म्हणिल्लें ताणें आयकूंक ना, मात ताणें खंय खाती वांटची म्हूण फोनाचेर उलयतना पर्रीकाराक सुचयिल्लें। कोणे सांगितलं कोणे काय सांगू ते म्हणटा तुमी वांगडा मेळ्ळे तेन्ना बी सांगा ऐकून कितें दितलें बितलें तें म्हाका पळय आतां कितें जालां पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्यूट करता म्हटलें तुमी आपल्या कडेन पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणटा थंय म्हणिल्लें म्हाका याद हांवें ताका सांगिल्लें फोनार कर पयर फोन केल्लो सांगिल्लें आनी येवन तूं कितें गोवा फॉरवर्डाचो तेंको कायम पर्रीकाराक, मात वेगळ्या लिडरशिपीचो विचार जाल्यार खंय कितें तें तांणी बीजेपीच्या केंद्रीय निरीक्षकांक उलोवन दाखयलां। No, we continue our support for Manohar Parrikar-led government. We have never shaken anywhere. सध्याचे हेल्थ अशें आहा की स्पेक्युलेशन जाता बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ दॅट तो इज ही गिवींग अप बट दॅट इज हीज चॉयस सो वी स्टँड विथ हिम इफ हीज चॉयस इज एक्स वी आर विथ एक्स इफ हीज चॉयस इज वाय वी आर विथ वाय एज फार एज ही इज कन्सर्न आतां जे दुसरें कितें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स काडूंक सोदताले तातूंत आमचें मत आसलें हें मत आमी तांच्या ऑब्जर्वरांक सांगलां परमनंट वी फील दॅट शूड बी परमनंट इन केस यू आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट। निमणे अमित शहान निर्णय जाहीर केलो। सध्या तरी गोंयचो कारभार आनी सरकार एम्सांतल्यान चलपाचें। मंत्रिमंडळ आनी खाते बदल जाता तेन्ना जाता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।